नमस्कार, हांव संजना हंजुनकर गोमंतक टीव्हीच्या या लंच टाइम बुलेटिनात तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। बाबत डांबरीकरणा खातीर मुख्यमंत्र्यान भौशीक बांदकाम खात्याचे कनिश्ठ आनी सहाय्यक अभियंत्यांक केले निलंबीत। गोयच्या लोकांचो विरोध आशिल्ले लिनियर प्रकल्प सरकारान करचे रद्द, दक्षिण गोयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। सुदीन पॉवरफुल जाल्यार निळकंठाक नुस्तेमारी आनी समाज कल्याण सुभाषाच्या हातीन। मुख्यमंत्र्यान वाटली महामंडळा, नव्यान वेचून आयिल्ल्या अपक्षकांकूय फुटली महामंडळाची सर्त। धर्मेश सगळ्यांनीक मेळ्ळी बेल, 50 लाख खंडणी प्रकरणात पुलिशेन केल्लो ताका अटक। उच्च न्यायालयान केली पिसुल्लेची मिनाची येरादारी स्थगीत। आता खबरो विस्तारांत। गोयच्या लोकांचो विरोध आशिल्ले लिनियर प्रकल्प सरकारान रद्द करचे अशें दक्षिण गोयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले। मतां फुटिल्ल्यान भाजपाक जैत मेळ्ळें अशी टिका सार्दिनान भाजपाचेर केल्या। भाजपान गेल्ल्या फुडाऱ्याक कुट्टरीची काँग्रेस तिकेट दिल्ली आनी ताका लागून कुट्टरी काँग्रेस हारतली म्हूण म्हाका पयलींच अदमास आसलो अशें सार्दिनाचें म्हणणें। We have seen now people against those 3 linear projects. Now, as far as the double line is concerned, railway line, in many parts they have already constructed. But time and again I have brought to the notice of these people that from Majorda to Vasco there should not be double line because there are houses close by. They are, as you call them, heritage houses, old houses, 300-400 years old. And when the line passes very close to that, with vibrations, it can have effect on the houses. So that should not happen. And now I want to tell our government, though you all are in power, you didn't get a big majority. The votes were split, no doubt among the winners, you all have majority. But what I want to tell you is, people in Kolba and other parts, in Chandor, who have come for their protest, now cases are against them. Please withdraw those cases. They have not done for their personal needs or personal gains. Whatever they have done in the interest of the state, don't close your eyes. Though you are in power, don't show as if you don't have a heart. Congress lost badly in Kurduri. What are the reasons? I knew this would happen because the candidate also had come from BJP. If he had not gone to BJP and come back, he would have won. हालींच सोपूत घेतिल्ल्या 3 आमदारांक मंगळारा खाती दिली। हातूंत मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकाराक वीज मंत्री पद, अक्षय उर्जा आनी गृहनिर्माण मंत्री पद मेळ्ळा, जाल्यार निळकंठ हळर्णकाराक नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन खातें, फॅक्टरी अँड बॉयलर्स मंत्री पद मेळ्ळा। सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाका समाज कल्याण खातें, न्हंय येरादारी आनी पुरातत्व खातें दिलां, जाल्यार शिक्षण खातें, बंदर कप्तान खातें मात मुख्यमंत्र्यान आपल्याच कडेन दवरलां।
आता एक कळिल्ल्याप्रमाणे सीएमान 2 अधिकाऱ्यांक निलंबित केला. भौशीक बांदकाम खात्याचे कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्यांक निलंबित करपाचो आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. चोर्ला घाट ते साखळेच्या 27 किलोमीटरच्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम कमी दर्जाचे केले म्हूण अभियंत्यांक निलंबित केला. चौकशी पुराय जायसर हे दोनूय अभियंते निलंबित उरतलो असो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला. दोतोर प्रमोद सावंतान फाटली 3 वर्सां जाल्ले सगळ्या व्हड रस्त्याच्या कामाचेर चौकशी सुरू करपाचो आदेश दिला. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या सगळ्या रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करून बांदगडी सापडल्यार कारवाय करपाचो आदेश दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. कामा भितर बांदगडी सापडल्यार कंत्राटदारा कडल्यान सगळे पयशे वसूल करपाचो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान दिल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या सगळ्या रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करून बांदगडी सापडल्यार कारवाय करपाचो आदेश दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. कामा भितर बांदगडी सापडल्यार कंत्राटदारां कडल्यान सगळे पयशे वसूल करपाचो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान दिला. दोन अभियंते निलंबित जाला आत्ता आमकां कळिल्ल्या प्रमाण मुख्यमंत्र्यांचो आदेश गोमंतक टीव्हीच्या हातीक लागला. भौशीक बांदकाम खात्याचे कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्यांक निलंबित करपाचो आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. चोर्ला घाट ते साखळेच्या 27 किलोमीटरच्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम कमी दर्जाचे केले म्हूण अभियंत्यांक निलंबित केला. चौकशी पुराय जायसर हे दोनूय अभियंते निलंबित उरतले असोय आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला. दोतोर प्रमोद सावंतान फाटली 3 वर्सां जाल्ले सगळ्या व्हड रस्त्यांच्या कामाचेर चौकशी सुरू करपाचो आदेश दिला. 45 दिसां भितर चौकशी पुराय करपाचो आदेशूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें दिला. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या सगळ्या रस्त्याच्या कामांची चौकशी करून बांदगडी सापडल्यार कारवाय करपाचो आदेश दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जातकच हो ताचो सगळ्यांक व्हडलो निर्णय आशिल्ल्याचें कळटा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा वेगवेगळ्या महामंडळाचें वांटप केलां. हातूंत गणेश गांवकर हांकां GTDC, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां GIDC, दाजी साळकार हांकां SGPDA, जेनिफर मॉन्सेरात हिका NGPDA, प्रेमीन शेट हांकां हॉर्टिकल्चर, उल्हास तुयेकाराक KTCL, प्रवीण आल्लेकराक हस्तकला, डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेक इन्फोटेक कॉर्पोरेशन, जी तारोलकाराक गृहनिर्माण, डॉक्टर देविया राणे हांकां फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, आंतोनियो वाजाक खादी बोर्ड आणि जोसुआ डिसोजाक GSIDC महामंडळ मेळ्ळा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सांखळे मतदारसंघातले वेंचणुकेंतले प्रतिस्पर्धी उमेदवार काँग्रेस फुडारी धर्मेश सगलांनी कथीत 50 लाख खंडणी प्रकरणात गुन्यांव फाटल्यान सोमारात सांजवेळा अटक केल्ली. मंगळारा धर्मेशाक बेल मेळ्ळ्या इतले मजगतीं लोकांक खरें कितें आनी खोटें कितें ताची पुराय जाणविकाय आसा. आपल्याक न्याय मेळ्ळा अशेंय सगलांनी म्हणटा. Justice has prevailed. I trust in law. I trust in judiciary. I had cooperated with the police before. I will cooperate in future. Let the people know the truth. People already know the truth. I don't have to pronounce it. I have to say it. Sakaikarang sagalan khabar asa ani goyakarank sagalan khabar asa. I don't want to comment any more further because I have already told you that justice has prevailed. Truth will come out. Matter is sub judice. The truth will come out.
I'm ready to cooperate with the law. That's what I've assured to the court as well as to the police. उच्च न्यायालयान पिसोल्लेच्या खण येरादारीचेर गोवा फाउंडेशनान घाल्ले याचिकादाराक अंतरीम थाकाय दिल्या. गोवा फाउंडेशनान पिसुल्लेच्या मीन येरादारी स्थगीत दवरची म्हूण उच्च न्यायालयान याचिका घाल्ली. आतां न्यायालयान सरकाराक मिनाच्या मातयेचो दर्जो खबर नासतना ही पावणी कशी केली हाचेर एका सप्तका भितर स्पश्टीकरण दिवपाक सांगला. ही याचिका 20 तारखेक परत सुनावणेक येतली. We have asked for the main prayer. We have asked that the entire auction which took place on 19th of January in favor of Vedanta and this Sesa resources should be cancelled and set aside. And we have asked for SIT, Special Investigation Team of the Goa Police, to do a investigation of all the scandals associated with this lease under the direct supervision of the High Court. That is, the SIT will work and report directly to the High Court. या सगळ्या भानगडी भितर सरकार आणि मीन खात्याचे अधिकारी घुसपल्यात असो आरोप गोवा फाउंडेशनाचो संचालक क्लॉड आल्वारीस हांणी केला. This transportation is being done without any control by Pollution Control Board. And number two, there is no official present from DMG. So the court has said interim relief we are granting, and they have kept the matter for 20th. The Advocate General has admitted that this ore which is being transported is an illegal dump, because he says it is not there in the records. All these dumps which we find anywhere, they are now government property. So we are entitled to e-auction it. This is the response of the Goa government. This is all golmaal that is taking place on a lease with the active knowledge of the Directorate of Mines and Geology and Indian Bureau of Mines. Therefore, we have asked for an SIT investigation into how this lease was operated, declaring extraction of ore, but at the same time, no mining was taking place on the lease. मीन येरादारीक लागून पिसुल्ल्या कांय दिसा फाटी बरोच बोवाळ जाल्लो. गोवा फाउंडेशनाची याचिका गोंय सरकारान केल्ल्या मीन पावणेचेर प्रश्नचिन्ह उबो करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साचो सुदीन ढवळीकाराक बरोच भंय पडला. ढवळीकार आनी रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साचे झगडे दिसान दीस वाडत आसा. सुदीन ढवळीकारान उजो आनी पोगो विशीं केल्ल्या टिकेचेर मनोज परब बरोच बेजार जाला. मनोज सुदीनाक नालायक म्हणटा आनी सुदीनाक मंत्री केलो म्हूण भाजपाचेर टिका करता. सध्या मनोजाचो हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. आमी जाणा तुका उज्याचो भंय दिसता, तुका सपनान उजो दिसता, जेयताना उजो दिसता, न्हाताना उजो दिसता, तुका एसेंब्लीन उजो दिसता. एसेंब्लीन आमचो उजो पावल्लो आसा तो तुका एवरी टायम तुज्या फुड्यान दिसता आनी तूं भियाता आनी तूं तकली उडयता आनी जाणटेपणान तुका तो उजो हँडल जायना. रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मनोज परब ढवळीकाराचेर बरोच तिडकला. ताची कारणांय तशीच आसात. मोगो पक्षाच्या सुदीन ढवळीकारान कांय दीस फाटीं उजो आनी पोगो खंय, उजो लाया पूण पालोवपाचो प्रयत्न जावंक जाय तुमचे कडच्यान अशें वक्तव्य केल्लें. आमी लोकशाहीचेर खूब आसा. ते आतां कोण आयल्या ते म्हणटा उजो आनी पोगो. उजो लाया तुमी, पूण तो पालोवपाचोय प्रयत्न जावपाक जाय तुमचे कडच्यान, जाल्यार तो उजो लावन तुमी खंयचे खंय वचूंक शकना. पोगो बील तुमी कशें मागता? आमी शपथ घेता. कितें शपथ घेता? तुमी शिकल्या, हांवूय शिकला. हांगा कितलींशींच भुरगीं आसा. आमी भारतीय आहोत. हो जेन्ना आमी दुसरे तिसरे चवथे फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्था जेन्ना वी ऑल आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स हें जेन्ना म्हणटा तेन्ना पोगो बिलाचो अर्थ कितें? कशें जावंक शकता? आमी भारतांतलो प्रत्येक भाव भयणी आमी विचार करना. आवय बापूय विचार जायना. थोडे तर अशिक्षीत आसलेल्या कारणान तांकां तो विचार करूंक शकना. पूण जे शिक्षीत आसा ते सुद्दां हाचेर विचार करना. फाल्यां सकाळीं आमी जर बेंगलोरा, आमची जर IT भुरगीं बेंगलोरा गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका. फाल्यां जर आमची हैदराबादा गेलीं तांकां नोकरी नाका. मुंबय पुण्यांत गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका. काय फक्त गोंयकारा पुरते पोगो बील जावंक शकता? आमी तो विचार करपाक जाय. वॉट डू यू मीन बाय पोगो बील? हाचेर आमी विचार करपाक जाय. हो विचार करपाक पयलींच आमी डिसिजनां घेता. ती घेवं नाका. तांकां दाखया
सुदिनाची ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल जातकच मनोजान ताका आपले सडेतोड भाशेंत जाप दिल्या. इतली वर्सां गोंयच्या सरकारांत आनी उद्देग मंत्री पद आसूनय ढवळीकारान गोंयकारां खातीर नोकऱ्यो दिवपाचें सांडून भायल्यांक हाडून गोंयकारांचो हक्क मारला. हें सांगतना मनोजाचो राग हाताभायर गेलो आनी ताणें खर उतरांनी ढवळीकाराचेर फोग काडलो. तूं जें म्हणटा की पोगो बील कशें चलतलें, आमचेय लोक बेंगलोराक वयता, आमचेय लोक हैदराबादाक वयता, आनी तुका कसलेय शब्द दिल्यार तुका राग येता. कित्याक आयज तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, तुजो भाव आसलो कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय भोमा पंचायत पडटा, तुजो भाव थंय आमदार आसलो, तूं गव्हर्मेंटान इतली वर्सां आसलो. ह्या कुंडय आनी मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटान तुवें मडकयचे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी प्रियोळ मतदारसंघातले तुज्या भावान लोकांक कामांक कित्याक लागना? थंय सर्वीस इंडस्ट्रीन लोकांक काम कित्याक दिवंक ना? आमच्या गोंयकारांक हैदराबाद, बेंगलोर आनी खंय जग मारपाक कित्याक वयचें पडटा? तुमी इतली वर्सां तुमी गव्हर्मेंटान रावले, येदे व्हडले इंडस्ट्रीज गोंयान हाडले, येदी व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री गोंयान आसा, जाल्यार ह्या हॉटेल इंडस्ट्रीन ह्या गोंयच्या येदी व्हडली मार्केट प्लेसीस आसा. हांगा मडगांव आसा, म्हापसा आसा, व्हडले व्हडले मार्केटां आसा, फोंड्या मार्केट आसा. ह्या फोंड्यात तुज्या मार्केटान तूं गोंयच्या भुरग्यांक, गोंयच्या तरणाट्यांक धंदो करपाक, आपलो बिझनस करपाक कित्याक तांकां सक्षम करूंक ना? कित्याक तांकां हातभार लावंक ना? कित्याक तुमी मायग्रंटांक भरून 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 तुमी तांकां हातभार लावन तांकां व्हडले केले? आनी कित्याक आमच्या गोंयकारांक तुमी आमचें गोंय, आमचें घर सांडून, आमच्या आवय बापायक सांडून भायर वचपाक कित्याक लायता? आनी आतां तुमच्या पोगो बिलाक लागून तुमच्या पोटान दुखपाक लागला. मोगो फुडारी सुदीन ढवळीकारान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मतां फोडली आनी मोगोची 2 सिटां उडयली अशें मान्य केल्लें. आरजीक मेळिल्ल्या मतांची टक्केवारी पळयल्यार आरजीच्या हे उज्याची धग ढवळीकाराक बसल्या हें खरें आनी हाचे फुडें बसपाची शक्यताय आसा. पूण आरजीची वेंचणुके पयलींची भुमिका तिगोवन उरतली काय ना हाचेर आरजी पक्षाचो फुडार निमून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारान सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्थानकाची बिल्डींग बांदल्या खरी, पूण थंय कागाळ करपाक गेल्ल्या दर एका थळाव्याक इनवर्ड वा आउटवर्ड करपाचें जाल्यार पोरणे गोंय पुलीस स्थानकान वचचें पडटा अशी खंत सांताक्रूजच्या थळाव्यांनी उक्तायल्या. ह्या वाठारांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन बरी नाशिल्ल्या कारणान हांगा पुलीस स्थानक जावचें अशें सांताक्रूजकारांचें 50 वर्सांचें सपन. ते आतां तरी पुराय जावचें जेणे करून ज्येश्ठ नागरिकांक त्रास जावचे ना अशी आस्त थळाव्यांनी बाळगिल्या. I'm the president, I'm the chairman of Santa Cruz Urban Society. आमचे खरें म्हणजे आमचे ही ड्रीम आसलें हांगासर की हांगासर पुलीस स्टेशन जावचें, ही आमची जवळ जवळ 50 वर्सांची ड्रीम ही. कारण हांगासर हें नासलें, हांगासर आमी लोक तालो रावपाक हांगासर. दीस वॉज डिक्लेअर्ड ए सेन्सिटीव प्लेस म्हणून तें आमकां जाय आसलें तें. आतां फाटल्या सरकारान थंय आमकां हें केलें, आमकां बरें दिसलें ही बिल्डींग पळोवन ही. पण त्या बिल्डिंगेचो स्टेटस जो आसा तो पुलीस स्टेशनाचो आसा. ताका सगळे भितर हें आसा, प्रिजन आसा, हें आसा, सगळें आसा भितर. पण आतां सद्या थंय बसता वयता 2 कॉन्स्टेबल आउटपोस्ट आसा थंय. आनी जेन्ना जेन्ना आमी येता आमचे कंप्लेनी घेवन, सिनियर सिटीजन घेवन येता, तेन्ना थंय आमकां कोण थंय नासता मेळना. ते सांगता आमकां गोंयांत जाला ओल्ड गोवा हांगासून 12 किलोमिटर आसा. बुधवारा सकाळी सुमार 10 वरांचेर पर्वरी हांगा आरजी हॉस्पिटला मुखार रेंट अ कार गाडयेक भिरांकूळ अपघात जालो. कारीचो तोल गेल्ल्यान चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धक्को दिवन कार फुटपाथाचेर उमटली. ह्या अपघातान गाडयेंत आशिल्ले राजस्थानांतले जोडपे जखमी जाला. ह्या गाडये वांगडा हॉस्पिटलाच्या 2 कामगारांच्या गाडयांचेय बरेच लुकसाण जाला. देशांतले दुसऱ्या क्रमांकाचे शिक्षीत राज्य आशिल्ल्या गोंयचो शिक्षणीक थर देश पातळीचेर देंवत आशिल्ल्याचो दावो जायत आसतनाच नॅकान जारी केल्ले वळेरेन गोंय विद्यापिठाचो दर्जो देंविल्ल्याचें स्पश्ट जालां. नॅकान काडिल्ले वळेरेन गोंय विद्यापिठाक 2.86 गुणां सयत B++ मानांकन मेळ्ळां. हाचे आदीं गोंय विद्यापिठाचे 3.60 गुणां सयत A मानांकन आशिल्ले.
नेकाचो हो निकाल गोंय विद्यापीठा खातीर अनपेक्षीत आशिल्ल्याचे गोंय विद्यापीठान देविल्ल्या मूल्यांकनाक लागून नेकाक याचिका दाखल करपाचें थारायलां. रशिया आनी युक्रेन हांचे मदीं सुरू आशिल्ले चर्चेक लागून शांततायेचो मार्ग मेकळो जातलो अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंतल्यान उक्तायल्या. जाल्यार रशिया युक्रेन झुजाच्या परिणामांचे वेवस्थापन करपाक अमेरिका आनी भारत परस्परां कडेन सल्लो मसलत सुरूच दवरतले अशी हमी जो बायडन हांणी दिली. युक्रेना वयल्या रशियेच्या आक्रमणा विशीं भारताची भुमिका आनी रशिये कडल्यान सवलतीच्या दरांत तेल खरेदी करपाच्या भारताच्या निर्णय विशीं अमेरिका प्रशासनांत आशिल्ले अस्वस्थतायेचे फाटभुंयेर ही बसका जाली. झारखंडांतल्या त्रिकूट पर्वता वयल्या रोपवे अपघातांतल्या 45 पर्यटकांक वाचोवपाक भारतीय हवाई दळ लश्कर ITB आनी NDRFच्या जवानांक यश आयला. ह्या अपघातांत 30 जाण मरण पावल्यात आनी 12 लोक गंभीर जखमी आसात. देशांतल्या सगळ्यांत चड उंचाये हो रोपवेच्यो 2 ट्रॉली एकामेकाचेर आदळून सोमारा ही दुर्घटना घडली. ते उपरांत सलग 2 दीस हवाई दळा कडल्यान हांगा रेस्क्यू ऑपरेशन राबयिल्लें. बचावा मजगती सेफ्टी बेल्ट तुटिल्ल्यान कारणान हेलिकॉप्टरा वयल्यान सकयल पडिल्ल्या एका मनशाक मरण आयलें आनी एक बायल सकयल पडिल्ल्यान ती गंभीर जखमी जाल्या. सुमार 2500 फूट उंचाय गांठून भारतीय हवाई दळाच्या हेलिकॉप्टर्सांनी भयानक परिस्थितींतल्यान हे बचाव कार्य तडीक व्हेलां. ह्या अपघाताची फुडली कारवाय करपाचे न्यायालयान आदेश दिल्यात. हरिद्वार राष्ट्रीय पावंड्याचेर जाल्ल्या नाच आनी गावपाचे सर्तींत गोंयांक 28 भांगरा पदकां जाल्यार 1 रुपे आनी 1 कांस्याचें पदक फावो जालां. टीम गोंय ह्या पंगडान हरिद्वार जाल्ल्या ह्या सर्तींत बायलांनी तशेंच भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार गोंयचे लोकनाच आनी सादर केले. गोयची ही टीम आहा टीम गोवा ही नॅशनल सिंगींग आनी डान्स चॅम्पियनशिपीक हरिद्वार हांगासर रिप्रेझेंट केलेली. गोंयान हेंचें सिलेक्शन जाल्लेलें डान्स कॅटेगरी आनी सिंगींग कॅटेगरींसून आनी प्राऊड मुमेंट की पयले फावट आख्खी टीम 28 गोल्ड मेडल प्लस 1 सिल्वर आनी 1 ब्रॉन्झ मेडल घेवन येयलेले आसा आनी गोंयान आख्खे चॅम्पियनशीप टॉप केलेली आसा. तशेंच आमी गोंयचो फोक फॉर्म सांग्याचो ग्रूप आसा आमचो श्यामकळेचो तेच्यानी गोंयचो फोक फॉर्म मिक्सचर ऑफ फोक फॉर्म आमी थंय हरिद्वाराक प्रेझेंट करून सारके जजीसांक अमेज केलेले आसा. तशेंच बऱ्यांतले बरे आमचे सिनियर ज्युनियर प्लस सुपरमन कॅटेगरी सगळ्या कॅटेगरींनी आमी चडशे गोल्ड मेडल घेवन येयलेले आसा. धर्मवीर संभाजी महाराज हांचो दिवचली शारांत पुतळो उबारपाची संकल्प शिव मोगींनी केला. धर्मवीर शंभूराजांचो पुतळो उबारपाक परवानगी दिवची अशी मागणी शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान आनी हिंदू राष्ट्र संघटनेन निवेदना वरवीं दिवचल पालिके कडेन केल्या. मंदार गावडे आनी सुबोध मोने हांच्या फुडारपणा खाला शिव मोगींनी मंगळारा सांजे दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांकां निवेदन भेटयले. ह्या वेळार शैलेश जाधव, गोविंद साकळकर, विजय होबळे, राहुल दोण आनी हेर शिवमोगी हाजीर आशिल्ले. आयचे हे लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.